आमचे मोदें घेऊन तू ये. इम्मानुएल, इम्मानुएल, आमचे मोदें घेऊन तू ये. सस्ताचा पाय घेऊन तू ये. सोनेचा गळ्यात घालून तू ये. सस्ताचा पाय घेऊन तू ये. सोनेचा गळ्यात घालून तू ये. इम्मानुएल, इम्मानुएल, आमचे मोदें घेऊन तू ये. इम्मानुएल, इम्मानुएल, आमचे मोदें घेऊन तू ये. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कायतानो आनी रिता डिसुजा हांच्या ओतमे पासत, तशेंच सोंपून गेल्ल्या ब्लासियो मिनिनो डिसुजा हाच्या ओतमे पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन आयज आमी मागुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतल्यां पासत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ग्रेस फेर्नांडीस आनी वेलंका फेर्नांडीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच खेरीत भाशेन मागुया सिस्टर मिजिया पिलार सिस्टर, ती बरी ना. खेरीत भाशेन तिका देवान पेकोवणेचो हात लावंक आनी देवाची खुशी तिचे सवें जावंक खेरीत भाशेन हे सिस्टरी पासत मागुया. सिस्टर मिजिया. आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयतात देवसा क्रिस्पिन डिसुजा आनी फामील, दाबोली देविना लुकस आनी फामील. ह्या गोराब्यांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनी संवसाराची शांती पासत इल्लोसो वेळ मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो, आयज खुर्साचो भाग्योन जुवांव यादनीक आनी धर्मशास्त्री ताचे सेवाधर्मीक समरण खेरीत भाशेन आमकां जण एकल्याक जेजू आपयता आमी वस्तू समजून घेवंक मिसअंडरस्टँड जायना जावंक. जायते पावटी हो गैर समज जावन हो मिसअंडरस्टँडींग जावन आमचे मदें जायत्यो फुटी पडल्यात आनी ह्यो फुटी घालपाचें कारण जायते पावटी हांव जाला आमी जाल्या. देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा, तुवें भाग्योन जिवावांक तुज्या यादनिकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलोय. तुज्या मोगान तो खुर्साक वेंग मारूंक आनी आपणाकूच संपूर्णायेन त्याग करूंक पावलो. खुर्सार मारलोल्या जेजूचो सदां विस्वाशीपणी पाटलाव करून तुजे मोहिमेन तुका सासनाक मुखामुखी पळोवचें भाग आमकां फावो जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो
आकट्या सारकीं ताचीं उतरां. ताणेंच तांकां बूक हाडली आनी क्रोध तांचेर भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सोर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 फावटी वयर तान उजो देंवयलो. एलिजा, तुज्या विजमितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्यांच्या गोड्यांचे गाडयेन उज्यांच्या भोवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोंत पडचे आदींच ती पालोवच्याक. आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायचीं काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसलें. तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मरून गेल्यांत तीं कितलीं सुभागी. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. सगलीं बरोबर म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ फांकय. तुज्या बोळ उक्तेपणी दाखय. आमचो जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागतांव, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार्थान नदर मार. हे तुजे दाक वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाक वेलीक बालगून सांबाळ. आमचो जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशांचेर तुवें बोलिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजे सोरशिल्लीं आमी कोरसुरून वेचिनाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुज्या नांवांक आमी वाखाणटल्यांव. आमचो जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. दोंगरा वेले दिवन येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळे थाऱ्यार घालतलो, पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी तांणी ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोंसचें आसा. तेन्ना स्नानदातार जिवा विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. बकणे तुका क्रिस्त.
वळखप, समजप, अंडरस्टँड जावप, मिसअंडरस्टँड जावप, ही उतरां भाव भयणीनो आमकां आमच्या जिवितांत सदांच भोगूंक मेळटात. एक समज दुसऱ्या वस्तूंचो, दुसऱ्या मनशांचो आनी दुसऱ्यांच्या करनेचो जायते फावटी आमकां चुकता आनी ताका आमी गैरसमज म्हणटा, मिसअंडरस्टँडींग म्हणटा. जुआंव बावतिस्ता विशीं जी ओळख ह्या लोकांक मेळपाक जाय आसली ती ताच्या उतरांनी आनी जें स्नान तो दितालो ताचे वरवीं समजूंक जातालें. तशेंच तो जें जिवीत जियेतालो तें पळोवन ह्या लोकांच्यान सोंपेपणी हें ताचें जिवीत समजूंक जातालें. पूण तांणी ताका वळखलो ना अशें म्हणून जेजू आपल्या शिसांक सांगता. आनी उरफाटेन जाल्यार गैरसमज घेवन रावले ताचे विशीं, मिसअंडरस्टँडींग. आनी तांणी ताका म्हणलें हो पिसो जाला, तो जेयना सारको, तो सारको खायना, तो असो ओरोण्यांत भोंवता, तो पिसो जाला. भाव भयणीनो, एलिजा प्रवाद्या विशीं आयच्या पयल्या वाचपान आमी सिराकाच्या पुस्तकान आयकता. सिराकाचें पुस्तक बरोवपी एलिजाची तोखणाय करता की एलिजा सगल्या प्रवाद्यां मदें भोव महान, उजो कसो, आकट्या सारको. तो जायतें थाऱ्यार घालता आनी जायत्या वायटाचें भस्म करून उडयता. एलिजा प्रवादी सगळें जाग्यार घालतलो आनी एलिजा प्रवाद्या सारको आनी कोणाच्यानूच बोडाय करूंकूच जायना अशें म्हणून सिराकाचें पुस्तक बरोवपी ताची तोखणाय करता. जाल्यार होच एलिजा जो पवित्र पुस्तकान सांगलां सोडवणदाराची वाट तयार करूंक येतलो, तो खंय आसा? तो येतलो म्हूण धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात अशें म्हणून शिसांनी जेजूक विचारलें. कित्याक जेजू जुआंवां विशीं उलयता तेन्ना म्हणटा बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां मदें जुआंवाहून आनी कोण दुसरो व्हडलो जल्मूंक ना. आनी तरी आसतना ताका तांणी मानून घेवंक ना. आनी जेन्ना आमी मानून घेना, जेन्ना आमी सारकीं समजना, तेन्ना भाव भयणीनो केस्तांवां जाता. तेन्ना आमचें काम कितें जावपाचें आसा तें पाड जाता. आमच्याच घोराब्यांनी आमी पळयत जाल्यार आमच्यान तें पळोवंक जाता. जायते फावटी एकामेकाक समजना आमी, एकामेका विशीं आनी एकामेकाच्या उतरां विशीं आमी गैरसमज घेवन बसता. जायते फावटी तुका कांयच म्हणूंकूच ना, पूण तूं समजता म्हाका म्हणलां आसतलें आनी ताचेर धरून मागीर केस्तांवां आमच्या कुटुंबांनी एकवट जायना. आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी जें कितें घडटालें, भोव करून जे एक्टिविस्टां मदें केस्तांवां जो गैरसमज घेवन ते एकामेकाचेर उठले आनी हो गैरसमज घेवन ते एकामेकाक खाला उडोवंक सोदतात म्हणल्यार जो वावर करपाचो आसलो गोंयचे पासत तो तांच्यान करूंक जावंक ना, तो फाटीं उरलो. एकवट जो घडूंक जाय आसलो ह्या सगळ्या एक्टिविस्टां मदें तो तुटलो. आनी ताचोय फायदो जे कोण सगळें पाड घालूंक सोदता तांणी काडलें. ताचो फायदो काडून तांणी आनिकूय पाड करूंक, आनिकूय गैरसमज तांच्या मनान घालपाक प्रयत्न केलो. अशें आमच्याय कुटुंबांनी जायतें घडटा. आमचे मदें एकवट जायना जावपाक थोडे फावटी शेजारी भितर सरता, थोडे फावटी आमची घरचींच भितर सरता आनी आमचे मदें हो गैरसमज आसा तो काडून उडोवचे बदलेक आनिकूय असलो गैरसमज आनीक घालतात. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां जेजू सांगता तीं उतरां समजून घेवया. ओळखूंक जाय आमी आमच्या अस्तित्वाक ओळखूंक जाय, आमी आमच्या मनशांक ओळखूंक जाय, आमी आमच्या मनशांच्यो ज्यो करण्यो आसात त्यो ओळखूंक जाय, तांचे हेतू आमी ओळखूंक जाय. इंटेन्शन्स, कितेंय म्हणपाचें वा कितेंय करपाचें एक एकल्याचें एक एक इंटेन्शन आसा, तें आमी समजून घेवंक जाय. आनी तें आमी समजता तेन्ना आमचें जिवीत मुखार व्हरूंक आनी सोडवणदाराची वाट तयार करूंक आमकां सगल्यांक ही कृपा मेळटली. Better git घेऊया. C26, page number 39.
तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दात म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कोनवाळ्या बापा बागेवन जिवांचो उगडास करून खुर्सार जेजून भेटयल्ल्या बलिदानाच्या समारंभान आमी आतां भक्तीन वांटो घेता. तर जेजूक एकवटोन तुजे कुशेक प्रमाणे खुर्सायिल्लें आमचें जिवीत दिसपट्टी तुका मोगान भेटूंक ह्या बलिदानांतली आमकां घोटाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुसाई बरोशी मोडपणा पोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदत्ता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. गैरसमज मिसअंडरस्टँडींग आमच्या मनांतलें पयस करूंक, आमी सोत तें समजूंक, नकळो तें विचारूंक आनी सांगलां तें आमी मानून घेवंक आमकां करपा मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बागयोन जुवांच्या जिवितान विचित्र उजवाडान खुर्साचो गूट तुवें आमकां ओळखूंक दिलोय. ताचो उगडास करून खुर्साच्या बलिदानाच्या ह्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमचो खुरीस उखलून घेवन जेजूचो पाटलाव सोडिना जावंक आमकां घोटाय दी आनी खुर्सार जेजून जोडलेले सर्व मनशांचे सोडवणेची ओळख आमचे भोंवतणच्या मनशांक दिवंक आमकां उमेदीन भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे शेवटाक गीत घेवया G8 पेज नंबर 100. Yeah.